फातेवाचें शुभ वर्तमान. लागीं येवन कोण एकल्यान जेजूक विचारलें, गुरुजी, म्हाका सासणाचें जिवीत मेळच्याक हांवें कितें बरें करूंक जाय? आनी ताणें जाप दिवन ताका सांगलें, बऱ्या विशीं म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? बरो तो एकलोच, पूण तूं जिवितांत भितर सरूंक सोदताय जाल्यार आज्ञा सांबाळ. ताणें विचारलें, कोण त्यो? जेजून म्हणलें, ह्यो: जिवेशी मारूं न्हय, पदवार करूं न्हय, चोरूं न्हय, लुटीक गवाय दिवं न्हय, तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी, आनी तुजो मोग कोत्ताय तसोच तुज्या पेल्याचो कर. त्या तोन्या धाकट्या मनशान ताका म्हणलें, ह्यो सगल्यो आज्ञा हांवें सांबाळल्यात, म्हाका कितें आजून उणें आसा? जेजून ताका सांगलें, तुका सोपून जावची कशी आसा जाल्यार वच, तुजे लागीं आसा तितलें विकून दुबल्यांक दी, आनी स्वर्गार तुका थेवो मेळटलो. ते मागीर म्हजे फाटल्यान ये. पूण हें उतर आयकतच तो कोंतीबरीत जावन गेलो, कित्याक ताका पुस्कल गिरेस्तकाय आसली. देवाचें उतर हें.